पक्षाचा, भारतीय जनता पक्षाचा। नॅशनल सिक्युरिटी आमकां सगळ्यांक सिक्युरिटी मेळटा। आतंकवादी हमले जाताले पयलीं, आतां तशे हमले जायना। तेंच्या नसतानोबत तेंकां थंयसरूच काश्मीराक केले वयता, त्यान फुडें येना। ते पयलीं पळयताले तुमी मुंबय दिल्ली हांगासर हमले जाताले आतंकवाद्याचे, तशे हमले आतां जायना। सगळे आमी सेफ आहा, सुरक्षीत आहा। हेचो सगळ्यांनी विचार करून नरेंद्र मोदीक परत प्रायम मिनिस्टर करचो अशें ठरयल्लें आहा। आनी आयज सगळ्यांनी बरें मतदान करून बरें हितून आयज परत सगळ्यांनी भरपूर लीड दिवन सगळे आमचे उमेदवार असले देशभरांच्यान सगळ्यांक परत निवडून हाडलेले। सगळे आमी अभिमान आमकां सगळ्यांक आमी सगळे गौरवाद हें आहा की सगळ्यांनी बरें कार्य केल्लें। आयज आमी सगळ्यांनी पेडे वांटून हांगा तोड गोड केल्लें आहा सगळ्यांचे। अशेंच आमी एक न्यू इंडिया फॉर्म, नरेंद्र मोदीचें स्वप्न आसा की नया भारत, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया आमी फॉर्म करतले जाल्यार आमचो कार्यकर्त्यांचो सगळ्यांचो सपोर्ट तांकां जाय। आमी सगळे आतां ही परत स्टार्ट आहा, आमचो दुसरो दौर आहा। पयलीं 5 वर्सां आमी भरपूर काम केलें नरेंद्र मोदी अध्यक्ष। आमी कार्यकर्त्यांनी आतां परत एज अ सरपंच रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दीस विलेज पिल्यान पंचायत झेडपी आमच्या मदीं, तशेंच सगळे कार्यकर्ते म्हाजे पंच वांगडी आहा। सगळ्यांनी परत कामाक लागूंक जाय। ज्यो स्किमी येता सेंटराच्यान त्यो स्किमी घराघरान पावोवपाक जाय। सगळ्या लोकांक सबका साथ सबका विकास हे मोदीचो मंत्र आहा, हो घराघरांनी पावोवपाक जाय। आयज परत आमच्या देशान भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येता आनी ताका लागून हांव सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांचे आनी सगळ्या जनतेचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। कित्याक तर तांकां लागून हे परत एकदा सरकार येयल्लेलें आसा। भारतान आमच्या देशान परत एकदा BJPचें सरकार येता आनी बरें काम केल्या नंतर कशा तरेन जनता परत जिखून हाडून दिता तेजें हें एक उत्तम उदाहरण दाखोवन दिल्लेलें आसा लोकांनी। आनी कसल्याच भूलपातांक बळी न पडटा पयशांचे जावं किंवा आनीक कसले वेगवेगळे तरेनी अपप्रचार करपाचो प्रयत्न विरोधी पक्षांनी केलो, पूण कोणाच्याच अपप्रचाराक भीक न घालता जनतेन सारके योग्य ते विचार करून आमचे भारतीय जनता पार्टीचे परत एकदा सरकार हांगा घडोवन हाडटा आनी ताका लागून सगळ्या जनतेचे परत एकदा हांव अभिनंदन करता।